Nirmi ami Bogu
रूपा की सरदारी Zadu amso isya sesna Jini zates kabari Nirmi ami bagum tuka Rup pagi सरकारी Arganto ka sumya Jesu Arganto ka sumya Jesu Aradanto ka sumya Jesu Stuti tuka sumya Jesu Jai tuka sumya Jesu Namaskar tuka sumya Jesu Namaskar tuka sumya Jesu Jesu mukar ya gadi timbiani आम्ही आसाम आमचं सोमी आमचे संगता ह्या वंड्या रुपी ताचे हसरपण दिवन आसा एक घडी बरं ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरया ताच्या सोम्याक आमी पळयवया ताच्या त्या मुखामळाचेर आमची दिश्ट आमी लावया आमच्या मतींतली काळजांतली बगणां सोम्या मुखार आमी दवरया ह्या घडये आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा बरें कश्ट संतोश दूख सगळें सोम्या मुखार एक घडी बरें सांगचें प्रयत्न आमी करया सोमी आमकां हर एकल्यांक वळखता सोमी आमकां हर एकल्यांक पळयोवन आसा ताचेर आमी आमची दिश्ट दवरता आसतना त्या सत्रियक देवाचें हजरपण आमचे मदें बगूंक आमी मुखार सरया तस सोम्याक आमच्या काळजांत हांव ह्या घडये आराधन करता आसतना बापा नमान करता हांव आमकां समर्पित हांव मोग तुजो करता हांव हें गीत आमी गावंक मुखार सरया हें गीत गायता आसतना त्या उतरांचो अर्थ आमच्या मतीन समजूंक आनी तसो सोम्याचें हजरपण ह्या घडये आमचे मदें बगूंक आनी परत सोम्या मुखार आमचें संपूर्ण समर्पण करूंक ह्या घडये आमी मुखार सरया बापा नमान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो Hato Baria. Alleluia, 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 Alleluia.
Jesus, praise you, Jesus, we glorify Jesus. Hallelujah, hallelujah, Yeswe आराधना, Yeswe वंदना, Yeswe स्तोत्र. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, praise you, Jesus, we glorify you, Jesus, we adore you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. उस समय आम्ही तुका आराधन करता हूं, तुझी स्तुती महिमा आम्ही करता हूं. सोम्या या घडये आमचेर सांगता तूं आसाय, तुका आम्ही अर्गां दिता हूं. सोम्या तेन्ना तूं म्हजे सांगता आसाय, तूं आमचे सांगता आसाय. आमकां केदींच उणेपण भोगचें ना, आमकां केदींच खंयच्याय रितीचें बादाक जावचें ना. कित्याक तूं जावन आसाय आमचो राखणदार, तूं जावन आसाय आमचो जिविताची बुन्याद. ह्या घडये सोम्या आम्ही तुझे मुखार आसा, आमचे जिवीत तुका समर्पण करता. आमच्या सगळ्या जिवितांत सोम्या धर्मसर केल्ल्या सर बरेपणान सुड्डास काडून तुका अर्गां दिता. सांगता ह्या घडये सोम्या आमचें समर्पण तुका करता आसतना आमचे सांगता तूं राव, आमकां आदार दी, आशिर्वादीत कर. आमच्या वावरांत, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमचे सांगता राव. तुज्या कृपेन सक्तेन आमकां सदांच भर म्हूण आमी मागता. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. समेस्त आमी बसया. कीर्तन 91 अपुरबायची उतरां देव राखणदार म्हणल्या शिर्षिके काल हें कीर्तन. आनी कीर्तन आमी वाचता आसतना सोम्याचेर आमची दिस्त आमी केली ह्या घडये. आनी तेचो जेजून आमकां सांबाळून व्हेला, राखून व्हेला. आनी तेंच राखण केल्लें घडीत उगडासा काडटा आसतना ह्या कीर्तनाची उतरां सोम्या मुखार आमी सांगचें प्रयत्न करया. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता, सर्पद्वेदराच्या सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो आनी मरणांतले पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो, ताच्या पाकाट्या पंदात तुका आसरो मेळटलो. रातच्या आकांत ताची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळंकात भोंवतेल्या मारीच्या पिडीक, दनपाराचे नास करतल्या कर्गाक तूं भियोंचो नाय. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसत्यांक कजली मसरी फावो जाता म्हूण तूं देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक तुजें कोटें करून तुवें घेतलाय. सोम्याचेर आमची दिस्त आमी दवरता आसतना, तसो सोम्याचें हजरपण आमच्या जिवितांत आमी भोगता आसतना देव म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो राखणदार म्हणलें आमी समजता. फाटल्या दिसांनी कितले सक्कडी अनवरां जालीं, कितले सक्कडी गणितां घडलीं आमी उगडासा काडये. न्यूज चॅनलांत आसूं पुरो, आमच्या न्यूज पेपरांनी आसूं पुरो, आमी वाचूनच आसल्या, पळोवनच आसल्या. पूण सोम्यान आमकां हर एकल्याक राखून व्हेला, सांबाळून व्हेला. आनी ह्या घडये त्या दिनवासनाची भोगना घेवन सोम्या मुखार हें गीत आमी गावंक मुखार सरता आसतना विशेश करून सोमी म्हज्या जिविताचो राखणदार म्हणलें सत आमी उक्त्यान मानून घेवंक मुखार सरया. आनी त्याच दिनवासनाच्या भोगनान हें गीत गावंक आमी मुखार सरया. तुझ मुझो आसरो, तुझ मुझे कोठे, तुझ मुझो आसरो,
तुझे कोटे तुस मुझो कोरो इष्ट तुस मुझो देव मोबलिष्ट तुस मुझो देव आराधन करता सगळ्या या काळजान मुखा मुळसता तुझ्या जिवितान सेवा हांव करता तुझ्या सर्वस्वां हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तुस म्हजो रक्षक तुस म्हजो वैज तुस म्हजो रक्षक तुस म्हजो वैज तुस म्हजी सकत तुस म्हजो देव तुस म्हजी सकत तुस म्हजो देव आराधन करता सगळ्या काळजान मुखामळ सुद्धा तुझ्या जिवितान सेवा हांव करता तुझ्या सर्वस्वां हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना सगळ्या तुझ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले तुजो मोग करता देखून हांव तुका निवारतलो तुजें नांव हांव वळखता देखून हांव तुका राखतलो तो म्हाका उलो मारतना हांव तुका जाप दितां आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सत्मान करता अपुरबायेची बरवशाची उतरां देवाची किर्तनगाराच्या उतरांनी आमी तिनस बगणां समया मुखार समर्पण करता आसतना परत हेंच गीत मुखार आमी गायता आसतना तसो समयाच्या हजरपण आमच्या मदें बगया आनी प्रत्येक करून तसो समी देवान आमकां राखणदार जावन राखल्या खातीर आमी आमच्या दिनवासनेची बगणां ताचे मुखार समर्पण करचें प्रयत्न करया तुस म्हजो आदार तुस म्हजो उजवाड तुस म्हजो आधार तुस म्हजो उजवाड तुस म्हजो संतोष तुस म्हजो देव
santos, todos Aradan tentang sekian yang kalsan, muka mersutam baca jivitan, seva ham kerta muja sarvasvan, ham kaya rasa, ham kaya rasa, Yesu, ham kaya rasa. Antaya rasa, antaya rasa, Yesu, antaya rasa, Yesu, antaya rasa, Yesu, antaya rasa, antaya rasa. Antaya rasa, Yesu, antaya rasa, Yesu, antaya rasa. Haleluya, 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 जेजूचेर आमची दिस्त आमी दवरया ह्या घडये. कीर्तन 50 आनी एक वळ धाम का सांगता, एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवोत्म म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवोत्म म्हजे भितर घाल. आमचे स्तकी मतींत हे मागणे आमी करचे प्रयत्न आमी करया. कित्याक हे मागणे गरज आसा मोगाचे इश्टानो, आमच्या काळजाच्या नितळाये खातीर. कीर्तनकार देवा लागीं मागता, एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. कित्याक हे निर्मळ काळीज आमकां जाय मोगाचे इश्टानो? कित्याक म्हळ्यार देवाचे हजरपण आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत आमी भोगच्या खातीर. कित्याक हें काळीज मेळ्ळें जालां आमच्या अस्कतकायेद्वारे, आमच्या उणेपणाद्वारे. आनी ह्या घडये एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपूंक प्रयत्न करया. आमच्या जिविताचेर एक नवसरणी करचे प्रयत्न आमी करया. ही नवसरणी जावन दी आमच्या जिविताच्या अस्कतकाय सोदून काडची आनी सोम्याची काकुळट आनी बोगसांनी मागोवन घेवच्या कादाराची. कीर्तनकाराचे तेंच मागणे आमच्या मतींत सांगचे प्रयत्न आमी करया. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवोत्म म्हजे भितर घाल. मगळा जेजू ह्या घडये तुजे मुखार आसची आमी हर एकली हेंच मागणे आमी करता.
तुजो आदार आमी मागून घेता ह्या घडये तुजी काकूळट आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करच्या खातीर आमच्या उणेपणाचे आमच्या कतकायचे बक्षांनी मागून आमचे जिवीत नितळ करच्या खातीर आनी तुका एक नवें पिडार एक नितळ पिडार आमी तयार करच्या खातीर मगळा जेसू आमच्या उणेपणाद्वारे आमच्या कतकायद्वारे सबारपटी आमी सुकून पडल्या तुजे सांगात आमी आसल्या तुज्या मोगांत आमी जियेल्या तुज्या कृपेन आमचे जिवीत आमी सोबयले पण जाल्यार सबारपटी म्हज्या ना दिसत्या अस्कत काय मरिफात हांव तुजे तोंड पयस गेलो कशें तो वेचीक पूत आपणा बापाय तोंड पयस गेल्ले परी हांव तुजे तोंड पयस पावलो सोम्या ह्या घडये सोम्या हांव फाटी येवंक आशेता तुझे मोग आमच्या काळजांत म्हज्या जिवितांत ह्या घडये अनुभव करूंक आशेता वयसोमी हांव सुकून पडला जाल्यार तूं व्हरतो काकळटार देव लुकासोवांचेला अध्याय 15 सुकून गेल्ल्या शेळयेची वपार तुवें सांगले आमी ओगडासा काडयेत सोम्या तस शेळये परी आमी हिंडांत आसल्या पण सभा म्हज्या उणेपणाद्वारे म्हज्या स्कतकायद्वारे हांव त्या शेळयेच्या हिंडांतले पयस पावलो म्हज्या गवळ्यांत हांव पयस गेलो आनी ह्या मरिफात म्हज्या क्षणीक कुशे खातीर म्हजें जिवीत हांव जियोंक मुखार सरलो पण ह्या घडये सोम्या म्हजे स्कतकाय हांव वळखता म्हजें उणेपण हांव वळखता म्हज्या पाताक हांव मानून घेता तुजे थंय फाटी येवंक हांव आशेता आनी देखून मगळा जेसू कीर्तनकाराचें तेंच मागणें हांवें म्हणूंक आशेता सोम्या एक निर्मळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल सोम्या तुज्या काकुळटीचे मुखामोळ म्हजे थंय दाखय संतोषान म्हाका फाटी येवंक आदार दी आनी ह्या घडये सोम्या हें गीत हांव गावंक मुखार सरता आसतना तुजें बक्षाणें हांव मागोवंक मुखार सरता आसतना तुजी काकळट हांव मागोवंक मुखार सरता आसतना तुजे वेर दिश्ट घालनासचें आमकां हर एकल्यांक तूं पळय आमचे काळजां तूं पळय आमचे जिवीत तूं पळय आनी ह्या घडये त्याच तुज्या काकुळटीचे मुखामळ आमकां दाखय आनी विशेश करून तेच काकुळट आमच्या जिवितांत ह्या घडये तराळ मापान वत म्हूण सोम्या तुजे लागीं आमी मागता एक निर्मळ काळीज रुसून दी देवा नवो आत्मो म्हजे भितर घाल उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी सोडवणेचो संतोषीर सांबाळ एक निर्मळ काळीज रुसून दी देवा नवो आत्मो म्हजे भितर घाल उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी सोडवणेचो संतोषीर सांबाळ काकुळट म्हजी कर गे देवा काकुळटीचो तूं सागो अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर इमापराध सड कर
सागो अपराध मोजेतून काढ नितळ म्हाका कर इमा प्रासड दवक इमा प्रासड दवक काकुळत मोजी मातेवा सवांजला अध्यायी 16 त्यावेळी जेसू आपल्या शिष्यांक म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकूच तो इन्कार करून दी आपलो क्रिस वक्कल घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजागी वाटायता मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जडलोस म्हणया तर हांतूंक ताका कितें फायदो वा आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत मनशापूत आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुतां सवी येतलो आनी त्या वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो सत सावन तुमकां सांगता हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशापूत आपल्या राजांत आयिल्लो पळयसर मरोंक पावचे नात देवाची उतर हे वाकळणी तुका क्रिस्ता जेजू आपल्या अपोस्तलांक तांचो वावर कितें तांचें मिसांव कितें म्हणलें स्पश्ट चित्रणाच्या स्वार्थे मरिफात दिवचे प्रयत्न करता म्हजो शिस्त जावं कशी आसा तर तुवें आपणाक इन्कार करूंक आसा तुजो क्रिस घेवंक आसा आनी तुवें सोमयाचो पाटलाव करूंक आसा हें जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या क्रिस्ती जिविताचो वावर क्रिस्ती शिसांचो वावर म्हणलें जेजू समजोवचे प्रयत्न करता ह्या सुवार्थेक आमी दिश्ट घालता आसतना कालच्या दिसा आमी वाचलो वांजेल आमी एक घडी बरो उगडा काडचे प्रयत्न करियत जेजू सजरिया फिलिपी म्हणल्या प्रांतांत येवन पावल्लो एका जाग्यार येवन पावल्लो आनी थंयसर जेजू आपल्या अपोस्तलांक 2 सवालां विचारता लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा आनी तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात पयल्या सवालाक शिस जाप दिता तूं एलिया प्रवाद्या पैकी एकलो तूं स्थानीक जुवांव अशें लोक उलोवन आसा पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात आनी तो वेळ पेद्रोन जाप दिल्ली जेजूक तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत यू आर क्रायस्ट सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड आनी जाप दिल्लीच जेजू पेद्रोक एक नवी जबाबदारी दिता जेजू पेद्रोक सांगता तूं खडाप आनी तुजेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो तुजेर म्हजी इगर्ज माता हांव बांदतलो आय विल बिल्ड एक्लेसिया चर्च ऑन यू आनी तुका एक नवी जबाबदारी तुज्या हातांत एक नवी सावी दितलो सर्गा राजाचे सावयो तुका हांव दितलो जे कितें संवसारी तूं आडवरतलें तें सर्गी आडवरलेलें जातलें तूं संवसारी सोडयतलें सर्गी सोडयलेलें जातलें बापा साहेबाचो अधिकार कोणें दिल्लो म्हणल्यार आमी सवाल विचारचें जाल्यार ही जाप आमी तांकां दिवयेत आनी ह्या वेळार जेजू ताका परत सांगता ही जबाबदारी दिल्या उपरांत जेजू सांगता जो कोण म्हजो मनशापुताक ताणें कुरीस वोवंक आसा कश्ट काडूंक आसा ताणें मरण अनुभव करूंक आसा निमाणे तिसऱ्या दिसा उपरांत तो जिवंत जातलो हे वैभव अनुभव करी जायतेन ताणें ताचे कश्ट सोसूंक आसात आनी ह्या वेळार पेद्रो मनशापणान बघून तो सांगता सोम्या तें कश्ट मरण तुका भोगचें नाका तुका तें चड घडचें नाका म्हणून आनी तो वेळ जेजू तो वेळ थोड्या घडी तांबळिलें जेजून ताका सांगलें तूं खडाप तुजेर धर्मसभा हांव बांदतलो म्हणटलो तोच जेजू ताका म्हजे तावन पयसर सैताना म्हणून जाप दिता कित्याक पेद्रोन ते कश्ट मरणाचे इन्कार केल्ल्याचो एका रितीचो गुर्त म्हणले बरी जेजू ताका ही जाप दिता तर पेद्रोन तली चूक कितें केली पेद्रोन जेजूचे मिसांव संपूर्ण समजोवना म्हणून आमी समजोवयेत जेजूच्या जिविताचो शेवट कितें जेजूक कळीत आसलो आनी तो शेवट जडी जायतर ताणें त्याच वाटेन सोमकोंक आसलें आनी ती वाट जावन आसली ताणें जेरुसलेमाक वचचें कश्ट मरण अनुभव करचें निमाणें ताका थंयसर तिसऱ्या दिसा उपरांत तो जिवंत जाता आनी हाचे मरिफात नवो अध्याय एक आरंभ जाता म्हणलें सत पेद्रूक कळीत नासलें जेजूक कळीत आसलें पण जेजूच्या मतीन कितें आसा पेद्रू समजोना आनी त्या कारणा खातीर जेजू ताका सैताना म्हणून सांगता जाप दिता
आणि ताचे उपरांत जेजून कितें आपल्या सगळ्या अपोस्तलांक आनी ताच्या पाटलावदारांक सांगलें 300 उतरां आयच्या सुवार्थेंतली प्रमुख वा मुख्य उतरां आमी समजोवयेत. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता ताणें पयलें ताका इन्कार करूंक आसा, ताणें दुसरो ताच्या कुरीस घेवंक आसा आनी तिसरें ताणें जेजूचो पाटलाव करूंक आसा. मग चेस्तानो हे तिनी संगती मोठ्यान समजोवचे प्रयत्न आमी करी. हाच्या पयलीं आमी नियाळ केला जावंक पुरो, पूण एक घडी बरें उगडा आसा काडचें प्रयत्न आमी करयेत. आपणाक इन्कार करचें म्हळ्यार कितें? रिजेक्टींग युअर सेल्फ, रिजेक्शन ऑफ युअर सेल्फ. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत म्हजी खुशी म्हणलें आसा, म्हजी खुशी म्हणलें आसा, म्हजें येवचें म्हणलें आसा. आमी हर एक दीस सकाळीं आमच्या माद्रेंतान उठता आसतना उठोवन बसोन वा आमी कितें आमचो वावर आराम करता आसतना वा ताच्या पयलीं आमी रात न्हिदोंक वेच्या पयलें सबार पटी आमी एक येवजण घालता. फाल्यांचो दीस आमी कशें करचो? सकाळीं उठोंक आसा, म्हाका सकाळीं वावर आसा, म्हाका ऑफिसाक वचोंक आसा, मागीर इतर सकयल वावर आसा, संजेर हांवें फाटीं येयचें, हांवें तें करीचें, हांवें हें करीचें. हें म्हजो वावर, हें म्हजें येवजण म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत. पूण जेजू कितें सांगता? तुकाच तुवें इन्कार करूंक आसा म्हळ्यार तुज्या कुशीक तुवें इन्कार करूंक आसा, तुजी कुशीक तुवें इन्कार करूंक आसा. देखून आमच्या बापा मागण्यांत आमी कितें मागणें म्हणटा? तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी जावं. पळया, तुजी खुशी जावं. कितें तें तुजी खुशी? ती देवाची खुशी, देवाचें येवजण म्हज्या जिवितांत सोम्या तुजें येवजण जावं दी म्हणून आमी उक्त्यान मागचें प्रयत्न करचें. देखून जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें जाल्यार जेजूक आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आसतना एक स्पश्ट चित्रांची आमकां कळटा की जेजून ताच्या जिवितांत देवाचें येवजण आसा केलें, देवाचें येवजण आसा केलें, देवाच्या कुशेक ताणें कालती मान घाली. देखून जेजून ताचें मिसांव आरंभ करच्या गडिता तावन आमी पळोवंक गेल्यार ताणें जावंक पुरो वरे विंगड सुवातेक वचून मागणें केलें, जावंक पुरो तें रुपांतराचें गडीत, जावंक पुरो तें गेत्सेमनी मळ्यांत वचून ताणें मागलें. हें हर एक गडीत आमी कितें समजोवयेत? इतलेंच समजोवचें की जेजू त्या गडितांत तुजी खुशी बापा कितें म्हणलें म्हाका सांग म्हणून विचारूंक तो गेल्लो आनी हाचे मरिफात ताच्या जिवितांत ती खुशी ताणें पाडच्याक मुखार सरलो आनी देखून बापाक तो मानता तसोसलो जालो. देखून मोगाचें इस्तानो म्हजी खुशी करचें सुलाभ वय, पूण देवाची खुशी करचें कश्ट. देवाची खुशी आमकां कशी समजता? देवाची खुशी म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या आध्यात्मिकातेंत सोमी आमकां समजयता, म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या मागण्यांत देव म्हाका समजयता, म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या ध्यानांत जेजू म्हाका समजयता, म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या देवाच्या उतरां मरिफात जेजू आमकां समजयता. आनी हें आमी आयच्या दिसा समजूंकचें आनी तें जावन आसा पयलें म्हाकाच हांवें इन्कार करचें. दुसरें, तुजो कुरीस तुवें उखल घेवचो. कितें हें कुरीस? कुर्सा विशांत आमी हाच्या पयलें जायते पटी नियाळ केला. पर्शिया गांवांत सोरांक लुडकारांक अधिकाऱ्या विरोध वा एंटी नॅशनल म्हणटा आमी अशें केल्ल्यांक फर्जी वस्तू वा डुप्लिकेट वस्तू कोण विकतात असल्या व्यक्तींक थंयसर तें कुर्साचें मरण दिताले आनी त्याच गांवा उपरांत रोमागारांनी तेंचं मरण तांच्या गांवांत ती दिवचें आरंभ केलें. आनी ह्या मरिफात जेजूच्या पयलीं जेजूच्या उपरांत जायते जण कुर्सार मरण पावल्ले. जेजू सांगताय 2 जण कुर्सार मरले, तें मरण पावल्ले. देखून कुर्साचें मरण नवें मरण न्ही जेजून बगलें. असलेंच रिवाज ती त्या देवाची. पूण जेजू आमकां हर एकल्यांक तुजो कुरीस तुज्या खांद्यार घे म्हणून सांगता आसतना ताचो अर्थ कितें? आमी सबारपटी आमी चिंतूंक पुरो. म्हजी जबाबदारी म्हजो कुरीस म्हणून, म्हजें कुटुंबा जिवीत म्हजो कुरीस, म्हजो वावर म्हजो कुरीस न्हय मोगाचें इस्रानो. ती म्हजी जबाबदारी, तें म्हाका दिल्लो सोम्यान दिल्ली ती जबाबदारी. पूण त्या जबाबदारी पाळटा आसतना कितें अडकळ म्हाका येता तो म्हजो कुरीस. म्हजें कुटुंबा जिवीत हांव बऱ्यान जियोंक प्रयत्न करता आसतना ल्हान व्हड कारणाक लागून मनस्ताप येवन झगडे मोसोराची बोगणां येतात तो म्हजो कुरीस. हांव बरें जिवीत जियत आसतना मदें म्हाका पिडा येता आनी ह्यो म्हजो कुरीस जाता. म्हज्या वावरांत हांव कितलें प्रयत्न केल्यार सबारपटी बरो वावर करता जाल्यार सबारपटी हांव आळसाय करता जावंक पुरो वा प्रोकास्टिनेशन वा मुखार फाल्यां करया म्हणून हांव चिंता जावंक पुरो तो म्हजो कुरीस जाता. आनी हो कुरीस हांवें इन्कार करूंक जायना. म्हज्या जिवितांत पिडा शिडा उणेपण अस्कतकाय हें सगळें म्हज्या जिविताचो वांटो जाता. हें हांवें म्हज्या जिवितांत देगेंत दवरूंक जायना. तें हांवें म्हज्या जिवितांत व्हरूंकूच आसा, खांदार हांवें घेवंकूच आसा. आनी हें जावन आसा दुसरो वांटो
जेजून आमकां शिकोवचो. जेजूच्या जिवितांत ताणें पाळलेले बरी म्हजी जबाबदारी पाळचे प्रयत्न, म्हजो कुरीस हांवें वोवोंकचे प्रयत्न. आनी तिसरें जावन आसा जेजूचो पाटलाव करचें. जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार कितें? ताच्या फाटल्यान वेचें म्हूण अर्थ घे. जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार ताच्या पावलांनी चलचें प्रयत्न, ताच्या पावलांनी चलचें प्रयत्न. गेटींग इन टू द शू ऑफ जीजस. जेजूच्या मेटांनी चलचें प्रयत्न आमी करचें. जेजून कसली मेटां चल्लो? जेजू मोगाची मेटां चल्लो, वखसण्याची मेटां चल्लो, राजी संदानाची मेटां चल्लो, सोडदोडीची मेटां सोडलो, बुजवण दिवची उतरांची मेटां चल्लो. हें सगळें जेजूच्या पाटलावदाराचें लक्षणां. देखून म्हज्या जिवितांत जेन्ना हांव सोम्या बरी मोग करूंक शकता, सोम्या बरी भोगसूंक शकता, सोम्या बरी हांव एकामेकांती राजी संदान हाडूंक शकता, म्हज्या जिवितांत मोसोर काडन हांव राजी संदान हाडूंक शकता, असल्या संगतींतय हांव गमान दिवंक शकता, तो बळ सोम्याच्या मेटांनी म्हाका चलोवंक जाता. देखून आनी हें जावन आसा तिसरें चिंताप जेजून आमकां आयच्या दिसा दिवचें. देखून मोगाच्या इश्टानो, ही उतरां ल्हान आसूं पुरो. तुका इन्कार कर, तुजो क्रिस घे आनी म्हजो पाटलाव कर. ती ल्हानशे शब्द हे, पूण ह्या शब्दांचो गूढ अर्थ समजत आसतना आमकां कळटा की जेजूचो पाटलाव करचो सुलाबायचें न्ही, जेजूच्या मेटांनी चलचें सुलाबायचें न्ही. म्हणलें आमी हर एकली कश्ट येता, आमकां हर एकल्यांक कश्ट आसा. आमी कितलेंय मागणें केल्यारय आमकां सबार पोटी आमी पातकांत पडटा, कितलें प्रयत्न केल्यारय सोम्या बरी आमकां जिवंक कश्ट जातात. आनी हें जावन आसा म्हज्या जिविताचो वांटो आमी स्विकार करचो. देखून एक घडी भर आमचे दोळे आमी दांपया, एक घडी भर आमचे दोळे आमी दांपया. जेजू आयच्या दिसा आपल्या अपोस्तलांक सांगलीं तीं सुत्रां म्हाकाय सांगूंक कशी व्हरता. तूं म्हजो शिष्य जावंक तयार आसाय तर तुका इन्कार कर, तुजो क्रूस मोगान घे आनी म्हजो पाटलाव कर. इन्कार करचें सुलाभ की? ह्या घडये जेजू म्हाका कसल्या संगतीक इन्कार करूंक आपण दिता. म्हज्या कुशालायेचें इन्कारपणाक गरज आसा, म्हज्या आरामदायक जाग्याचें कम्फर्ट झोनाचें इन्कार करची म्हाका गरज आसा. म्हज्या कुशालायेक हांवें पाठ करूंक आसा, म्हज्या वैयक्तीक संतोशाक हांवें पाठ करूंक आसा. आनी तो वेळ मात्र हांव सोम्यासो जावन जियोंक साध्य जाता. म्हज्या जिवितांत हांवें कुरीस घेवंक आसा, कश्टांचो, पिडेचो, विविध कुरीस म्हज्या जिवितांत हांवें उखल घेवंक आसा. मोगाच्या इश्टान, आमी उगडासा काडयेत कसले कुरीस म्हाका आसात. आनी खंयचेय कुरीस म्हाका आसूंक पुरो, आमी एक समजूंक जाय, देवान म्हज्या खांद्यार ते कुरीस दिल्यात जाल्यार ते वोवंक तोच म्हाका आदार दिता. म्हज्या कुडींत सकत आसा म्हूण हांव ते वोवंक जायना, देवाच्या कृपेन मात्र हांवें ते वोवंक जाता. आनी तिसरें, सोम्यास हांवें पाटलाव करचो, पाटलाव करचो सोम्याचो. ताच्या मेटांनी चलचें प्रयत्न, ताचे बरी मोग करचें प्रयत्न, ताचे बरी बगसूंचें प्रयत्न, ताचे बरी दयाळाय दाखोवचें प्रयत्न, कुमोग करचें प्रयत्न, सोम्या बरी विश्वासीपण जियोवचें प्रयत्न, सोम्या बरी मोगाळ उतरां उलोवचें प्रयत्न. आनी हें जावन आसा सोम्याचो हांवें पाटलाव करच्याक आदाराची जावची मेळटा. त्या घडये आमच्या काळजांत येता तो सोमी, आमचे सांगत आसो तो सोमी, आमकां ही कृपा सदांच दिवं दी. मोगाळा जेजू, म्हाका इन्कार करूंक, म्हजो क्रूस घेवंक आनी तुजो पाटलाव करूंक ह्या घडये सोम्या तुज्या आशिर्वादान म्हाका भरमन हांव मागतां. कुशी वरताय घे करी सुजो पाटलाव कर मोजो मोजो
सर्व आम्ही दिबी गेल्या ह्या घडये जिसू मुखार आमी आसां ताचे हजरपण आमचे मध्ये आमी बगोवंक प्रयत्न करता आसतना ह्या घडये आमच्या काळजांतली बगणां आमच्यो विनंत्यो आमच्या मतींत आसची हर एक कश्टांची चिंतना आमच्या कांदार आसचे ते बरादीक कुरीस आमच्या काळजांत आसचे विविध रितीचे आकांत आनी बे सुमया मुखार ह्या घडये समर्पण करून मुखार सरया आमच्या त्या सवा खातीर आमी मागया आमी हर एक हांगासर आसां ह्या आराधनांत भाग घेवन आसां कारण इतलेंच मोगाचें दिसता न्हू आमच्या जिवितांत सुमयाचो आदार आमकां हर एकल्याक गरज आसा सुमयाची कृपा आमकां गरज आसा आमी समजूंक शकल्या गी कितलें प्रयत्न केल्यार मजेस्तकी कितें जायना केवळ सुमी मात्र म्हज्या जिवितांत जापा करूंक शकता सुमी मात्र म्हज्या जिवितांत नवो भरवसो दिवंक शकता सुमी मात्र म्हज्या जिवितांत घटाय दिवंक शकता सुमी मात्र म्हज्या जिवितांत सगळें करूंक शकता त्या घडये सुमया ते आमची दिस्त आमी दवरया ताच्या पांयां तळी आमी रावया ह्या घडये आनी आमच्या काळजाचे अत्रेक आमच्या काळजांची बगणां आमच्या मतींतलें दूख टेन्शन आमच्या काळजांत आसच्यो विविध रितीची आकांत एन्झायटी फियर ते सगळें सुमयाक ह्या घडये समर्पण करूंक मुखार सरया ह्या आराधना वेळी प्रतीक करून विशेष थोड्या इराद्या खातीर मागोवंक आमकां आपण आसा हे इरादे आमी मागता आसतना आमी ह्या इराद्या खातीर प्रतीक करून ह्या आमच्या भाव भयणी खातीर आनी तांच्या गरजां खातीर ह्या घडये आमी मागया ह्या घडये आमी प्रतीक करून मागता एक कुटुंब तांच्या भुरग्यांचें एज्युकेशन लोन काडिल्ल्या कश्टांत आसलें भुरग्यां पास जाल्ल्याक देवा करगां दिता आसतना ते लोन बेगीनच फाटी बांदच्याक देवाचो आदार ती आशेतात ब्रदर जेम्स क्रिटिकल आसलो तरी हाज्या पिरितीन तो गूण जाल्ल्याक देवा करगां दिता आनी सांगता बरी भलायकी मेळच्या खातीर तो मागोन आसा आनी एक भयण क्रिटिकल आसली गूण जावन डिस्चार्ज जाल्या आनी बरी जाल्ल्या खातीर ती देवा करगां दिता आनी सांगता बऱ्या भलायकेचो आदार ती मागोन आसा एक भयण तिची अलर्जी परती गूण जावंक आनी चेरक्याची भलायकी बरी जावच्या खातीर मागोन आसा एक भाऊ ताचो एक बोट विकूंक दवरली ती बऱ्या मोलाक विकून वेच्या खातीर मागोन आसा एक भयण तिच्या पतीची भलायकी बरी जावंक तिचो पूत एक डिप्रेशनाक गेल्लो बरी जावंक एक जागो तांचो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक आनी तांचे वयर येवच्या विविध कश्टांतलें देव निवारून दी म्हणून मागोवंक आपण दिता एक भयण तिणें काम करचे कडेन सांगात ताणें मस्त कश्ट मेळोन आसात तांच्या मतीक देव उसवाड दिवच्या खातीर आनी त्या कश्टांचे तिका परिहार मेळच्या खातीर मागोवंक आपण दिता एक भयण मस्त डिप्रेशनार आसा न्हीद पडना घरांत मस्त समस्या आसात ह्या सगळ्या कश्टांतावन सुटका मेळच्या खातीर आनी तिचो एक जागो विकून वच्या खातीर ती मागोन आसा एक भयण तिच्या पुता खातीर मागता तो एक वायट इश्टागातीक सांपडला आनी फुडार पाड करनासा तांतल्या त्या पाड इश्टागातेतावन भायर येवन ताणें बरें जिवीत जियोवंक सुमयाचो आदार ती मागोन आसा एक भयणीची गोमटेची आनी हाताची दूख परती गूण जावंक आनी ऑफिसांत सुमा काम करच्या खातीर मागोवंक आपण दिता एक कुटुंब तांकां रावंक एक घरा खातीर ती मागोन आसात अबुधाबी एक भाव ताणें आशिल्लें बरें काम मेळोवंक मागोन आसा एक भयणीचे पांय सुस्तात काम करूंक चलोवंक तिका कस जाता तें बेगीन गूण जावच्या खातीर आमी मागया एक मंगळूचो एका भावा कडचे ताच्या इश्टान थोडे रीण काट गेले पयशे आतां पाटी दिवंक तो आयकना दिल्लो मनीस आतां देवा दिन जाला ताची पतीन मातसो कश्टांनी आसा पूण पयशे इल्ले पाटी मेळच्या खातीर देवा लागीं तो मागोन आसा एक भयण तिच्या पुताक एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोन आसा वलेरियन म्हणलो एक भाव पडुल्लो ताका तकले किल्लो मार जाला आनी फ्रॅक्चर जाला तो परतो बरो जावच्या खातीर कुटुंबाची मागोन आसा त्या घडी आमी मागया गोंयचो एक प्रायवंत जोडे तांच्या भलायकी परती बरी जावं आनी तांचें टेन्शन उणें जावच्या खातीर मागोवंक आमकां सांगता एक भयण फातर मुल्ला आस्पत्रेंत आसा मस्त हुशार ना तिची भलायकी बरी जावच्या खातीर मागोवंक आमकां आपण दिता एक भयण कॅन्सर पिडेक लागून कश्टून आसा मस्त दुखीन आसा ती गूण जावच्या खातीर आमी मागया
ह्या आराधना कुमो करच्या ह्या जाका पासत दानी पासत डिवायन वर्ल्ड टीव्ही पासत मालक आणि शिब्बांदे पासत संगीत गायना कुमो करतेल्या पासत व्हिडिओग्राफी करतेल्या आमच्या भावा पासत आणि हांगा अल्तारी कुमो करतेल्या सर्व पासत सर स्वयंसेवका खातीर अल्तारीक आनी गरजेंत सेवा दिवच्या निस्वार्थ सेवा दिवच्या सर्वां खातीर ह्या अल्तार सोबयलेल्या धर्म भयणी पासत ह्या घडी आमी विशेष करून मागया ह्या आराधन प्रसार करच्या दैवीक अमृत संस्थे खातीर आमी मागया एका भयणीक मात्याक एक फोडू दिला आनी तो ती तापांत आसा आनी त्या पिडेतावन बरी जावच्या खातीर मागोन आसा ही सगळीं ते सवां सोम्या ह्या घडये तुज्या पांय तळे आमी समर्पण करता सांगत आसा सोम्या ह्या घडये मौनपणी आमी तुजे मुखार आसा दिव्यांनी आमी आसा ह्या घडी आमी मागोन आसा सोम्या जायती राजे जायती ते सवां आमच्या कश्टाची आमच्या कुटुंबाची आमच्या वैयक्तीक जिविताची आमच्या वावरा जाग्याची आमच्या बऱ्या भलायके खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर मगळाची सो ह्या घडये सोम्या तुजो आदार आमी आशेता ह्या घडये जायती ते सवां आमी दवरले तुजे मुखार सांगता सोम्या विशेष करून ह्या घडये आराधना वेळार आमी मागता पिडेस्त भाव भयणी खातीर मगाच्या इश्टानो जायत्या जाणां आनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक आमकां सांगलेलें आसा विशेष करून ह्या दिसांनी डेंग्यू तापा मारिफात जायतो लोक कश्टून आसा कॅन्सर पिड्या मारिफात जायत्या लोकांचे जिवीत कंगल जालां आर्थीक रितीन ती कश्टांचे जालां तांचे जिवीत आनी सांगत विविध पिडे मारिफात कश्टून आसच्या हर एका भाव भयणीक ह्या घडये सोम्या तुज्या पांय तळे आमी समर्पण करता सोम्या जेजू तुजें स्पर्श तांकां दी तुज्या रक्तान तांची कूड पवित्र कर तुजें त्या अमोलीक रगत तांच्या कुडीच्या शिरांनी वाळून दी तांचे गाय तूं तांबय तांची पिडा गुण कर मतीक समाधान दी आनी सांगत विशेष करून सोम्या आमी मागता ह्या घडये विविध रितीने अडचणेंत आसच्या प्रत्येक करून आर्थीक रितीच्या अडचणेंत आसच्या भाव भयणीचो आमी उगडास काडटा तांच्या गरजांक तूं आदार दी कामाचे सज्ञ रस्त्या सर्व युवा जनांक प्रत्येक करून परगांवांत वावर करनासच्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्या खातीर आमी मागया तांच्या वावरांत तांकां आदार सोमी फावो करून दी सांगत प्रत्येक करून बरे सैरिके खातीर जायतीं जाणां मागोन आसात आपल्या पुता खातीर आपल्या दुवे खातीर बरे सैरिकेच्या सज्ञ रस्त्या हर एका युवा जनाक हर एक नव्या जोड्याक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर तुज्या कृपेन बर सक्तीन बर प्रत्येक करून सोम्या ह्या घडये हांगसर ही तुजी परजा ती तुजी भुरगीं दिव्यांनी पडून आसात मागणें करून आसात सोम्या विविध ते सवांनी तांचें जिवीत कश्टांचें जालां ह्या घडये सोम्या ती सगळीं ते सवां तुजे मुखार आमी समर्पण करता मगळा जेजू तूं जावन आसाय आमचो दैवीक वैसू तूं जावन आसाय आमचो दैवीक आदार तूं जावन आसाय आमचो मोग आमचो आदार सोम्या तुजेर आमी पातयेवन आसा तुजेर आमचो बावार्थ दवरता आनी त्याच पातयेन त्याच बावार्थान सोम्या सगळी आमची प्रार्थना सगळे आमचे इरादे सगळे आमची मागणी आमची पिडा आमचे अस्कतकाय आमचे उणेपण आमची तेसांव आमचे टेन्शन सगळे सोम्या तुज्या पांय तळे समर्पण करता आमकां सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागता हालेलुया 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 सोम्या जेजू ह्या घडये सोम्या आमी मागोन आसा ते सगळे इरादे सगळे तेसांवा सगळे आमचे कश्ट आमचे दुख आमच्या मतींत आसचे सगळे टेन्शन आमच्या काळजांत आसचे सगळे भे सोम्या ह्या घडये तुज्या पांय तळे समर्पण करता विविध व्यक्तींनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा ती सगळी तेसांवा सोम्या तुज्या पांय तळे समर्पण करता ह्या घडये सोम्या आशिर्वादीत कर दुखांनी सोम्या हात आमचे उबारून दिव्यांनी पडून आमची मागणी तुझे मुखार समर्पिल्ली सोम्या तूं आमची स्वीकार कर तुझे आशीर्वाद सदांच आमचे देत आसा आमकां तुज्या बेसावानी भर आमचे दूख तूं थांबय आमची दुखां तूं पोस आमच्या मतीक समाधान दी कुटुंबांत संगतपण दी आमच्या मतीक गरज असो आदार सगळे बरेपण सोम्या ह्या घडये तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागता हालेलुया 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 Sacramenta Sasranama Koroya Urvilyadia Rupa Bola Novioriti Adarya Sarvanvecha Asatvisha Bavartache Bardiya
महिमा सोसना सोसना एका साऱ्या हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समी नावाटा. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो बुगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या सासनाक.